गोंयांत स्पेशल स्टेटसाच्या दृश्टीन भाजपाच्या काळात बरीच उदरगत जाल्या। भाजपा सरकार सत्तेर आयल्यापासून गोंयांत वेगवेगळी उदरगत जाल्या। गोंय स्पेशल स्टेटसाक दसून रावपाक शकना अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी दिल्या। आरडेक्स गुवाहाटी पणजेच्यान संजय मनोली। केंद्रात शासन येतकीर आमकां योग्य दृष्टी मेळ्ळी, दॅट इज स्पेशल स्टेटस। जे काँग्रेस जर वचूंक नासलेले ह्यो मायनिंग सुरू जावच्यो नासल्यो, त्यामुळे स्पेशल दृष्टिकोन मेळ्ळो। मांडवी आमी काँग्रेस सरकार केंद्रात आसतना मांडवी बांदून घेतलो, आमकां तेच्यांनी पयशे दिवंक ना। पूण जुवारी बांदपाच्या काळात आमचे सरकार आयले, 3000 कोटी मेळ्ळे। इट इज स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटसान बसलेले आसात ते, पूण स्पेशल दृष्टिकोन सगळो नॅशनल हायवे 17 काणकोणची जी ब्रिजीस आसात, कितली वर्सां आमी मडगांव बायपास एक्वायर करून जमीन असली, काणकोणची पुलां कितली वर्सां आमी गालजीबाग आनी तळपणाच्यो गजाली आयकतात, पूण जाय नासले ते। केंद्रात सरकार आयले म्हणून ते जाले, त्यामुळे स्पेशल दृष्टी जाली न्ही। आमचो हांगासरलो 2 खासदार गेले, 1 खासदार मंत्री जालो, श्रीपाद बाब नाईक। काँग्रेसचे म्हाका दिसता फाटल्या 10 वर्सांत 15 वर्सांत जे लोक असले तो कोण मंत्री जावंक ना। ताच्या नंतर आमी निवडून दित आसतना मनोहर बाबाक आफोवन गेलो आनी ताका कॅबिनेट मंत्री केलो। हे गोंयांक बेनिफीट न्ही, ताचो बेनिफीट आज आमकां केदो व्हडलो जाता। ताच्यामुळे 32 कोटी रकमेची 32,000 कोटी रकमेची ऑर्डर गोवा शिपयार्डाक मेळ्ळा। ताच्यामुळे पयर आमी एरोप्लेन मशीन ओव्हरहॉलिंगचो प्लांट घालूंक शकले, हे बेनिफीट मेळ्ळे। ही स्पेशल दृष्टीतूनच मेळ्ळे। त्यामुळे स्पेशल स्टेटस वगैरे ह्या गोष्टीचेर बॅकफुटार वचची गरज ना आणि स्पेशल स्टेटसात गोंय बसू शकना, कारण गोंय इज टॉपिक इन ऑल सेक्टर्स। गोंय इज टॉपिक आणि त्यामुळे आम्ही दरिद्री आसान, आम्ही मागास आसान, आम्ही अंडर डेव्हलप्ड आसान, आम्ही अनडेव्हलप्ड आसान, हो बुरखो आम्ही हाडू शकना। गोंय कितें आसा हे देशभरांत आनी जगभरांत खबर आसा।